तुम्ही सगळेजण जाणा आसतले की लायसन्स फी इन्क्रीज केल्ली आसा 200 टाइम्स 300 टाइम्स फॉर द लँड बेस्ड कॅझिनोज एज वेल एज ऑफशोर कॅझिनोज. हांव गव्हर्नमेंटा कडेन मागता की लँड कॅझिनोची लायसन्स फी रिड्यूस जावंक जाय 50% to 75%. Whereas offshore कॅझिनोची लायसन्स फी इन्क्रीज जावंक जाय. There is a lot of difference between offshore casinos and onshore casinos. Offshore is live gaming, onshore is all electronic gaming. In terms of business, offshore जर 10 लोक वता जाल्यार onshore एकटोच वता कित्याक तर there is a live gaming. People doesn't like machine gaming or electronic gaming. They like live gaming. The government has एक bracket केला 200, 300, 400. त्या प्रमाणे जो मिनिमम असा 200 तातून आयज एकय शिप बसना. आणि जर बसली सुद्धा जाल्यार ते 300 घेता 400 घेता 500 घेता हे पळोवपाक गव्हर्नमेंटा कडेन काय मेकॅनिझम ना. शीप बेडीचेर सकयल लागता तेन्ना कॅप्टन सांगता तुम्ही बंद करा घेवपाचें म्हणून. म्हणजे ते दोन करता. ते रेव्हेन्यू दिना गव्हर्नमेंटाक. वेरेज ते लोक जे काम करता म्हणजे गेस्ट वता आणि जे काम करता तांचे लायफ डेंजरान घालता. हे गव्हर्नमेंटान ध्यानात धरून तांचेर एक्शन घेवची तांचेर काहीतरी मेकॅनिझम दवरचे. Especially weekend and long holidays, boating capacity 300, boating capacity 400, they are overloading 700. See, if his capacity is 300, तो जर तीनच्या जे स्ट्रिक रावता जाल्यार तेच गेस्ट म्हजे कडेन येता न्ही मागीर तो सगळ्यांक घेता माय कॅझिनो इज एम्प्टी. सो आमच्या कडेन एक प्रपोजल आसा गव्हर्नमेंटाक की लँड बेस्ड कॅझिनो जे आसा तांकां तुमी लायव करा. आयज लँड बेस्ड कॅझिनो आमच्या इंडियेन सिक्कीम आसा. सिक्कीमाक लँड बेस्ड कॅझिनो लायव आसा. हो भेदभाव गोंयांत दवरून कांयच अर्थ ना. हो जर काडत जाल्यार गोवा गव्हर्नमेंटाचो कॅझिनोचो रेव्हेन्यू एटलिस्ट 100 crores to 150 crores रुपीज वाडटलो. आमचें आनी एक म्हणणें आसा की हाच्या फुडें आयकता आमी की मोपा एअरपोर्ट जाता सगळे कॅझिनो मोपा व्हरता. वी आर रेडी. आमकां तुमी लँड दिया लायव्ह लायसन्स दिया वी आर रेडी टू कम टू मोपा ऑल्सो. की गव्हर्नमेंटान जे ऑफ शोर कॅझिनोची लायसन्स फी जी वाडोवपाक जाय 50 to 75%. गव्हर्नमेंटाक भिवपाची कांयच गरज ना. कोणूच बंद करचें ना. आणि इफ जर बंद करता जाल्यार हांव एश्युरन्स दिता की हांव इन्व्हेस्टर हाडटा त्या खातीर. Do you think the issue that the government for the last so many years has failed to appoint a gaming commissioner? A gaming commissioner's office could have helped regulate all this? Yes. And you think there is a need to appoint a gaming commissioner because they can do all these things. Most advanced country where there is a casinos, they have gaming commissioners.